नमस्कार, आम्ही आसात उगवे या गावान आसात आणि आज आमकां आयकपाक आयलें की जो ओमकार हत्ती गेल्या 14 ते 15 दीस गोंयान जो धुमाकूळ घालतालो तो आयज खंय तरी सातोशे ह्या गांवान गेल्लो आसा अशी आमकां सद्या इन्फॉर्मेशन मेळटा। आमी हांगाच आसा जे ह्या सायडीन तो महाराष्ट्रान त्या सायडीक तो गेल्लो आसा। सद्या तरी आमकां इन्फॉर्मेशन आसा की तो सातोशा पावला, सातोशा त्या सायडीन पावला, पण सांगोंक येना जर थंयसरले लोकांनी जर परत ताका गंडेल जर आनी कितें फायर वर्क जर करीत जाल्यार परत तो तोरशे ह्या गांवान परत एंटर जावं शकता। सो तेच्या खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अलर्ट रावची गरज आसा। त्याच बरोबर हांगा जे आजूबाजूचे शेतकरी जे आसात, फार्मर्स आसात, ते सुद्दां खंय तरी अलर्ट रावप खूब गरज आसा। एकंदर आतां तुमी फाटल्यान पळयतात ह्या फूल एरियेन तेणी धुमाकूळ घातलेले आसा आनी त्याच बरोबर तोरशे, तांबोशे तर लोकांचे शेताचे खूब लुकसाण जाल्लें आसा। आनी ह्या जाग्यार सुद्दां उगवे ह्या जाग्यार सुद्दां तांणी खूब लुकसाण केल्लें आसा। आनी एकंदर आयज खंय तरी एक तासा पयलीं तो खंय तरी सातोशे ह्या महाराष्ट्रा हांगा पाविल्ले आसा। सो आमकां सद्या इन्फॉर्मेशन आसा, पण सांगोंक येना जर बॉर्डरीकच आसा, परत जर त्या वाटेन जर लोकांनी जर ताका परत डिस्टर्ब जर करीत परत तो तोरशे ह्या गांवान एंटर जावं शकता। त्या खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अलर्ट रावचें आनी त्याच बरोबर फार्मरांनी अलर्ट रावपाची खूब गरज आसा। हत्ती आयजूच सकाळी तामोशात 8 दीस धुमशाण घालून आता उग्या 4 दीस उग्या आमचे नुकसाण करून जायते। आता तो महाराष्ट्रान गेला, तो फॉरेस्टान जाता ते इतली फिल्डिंग लावन ताका परत आनी गोंयान येवपाचो ना, तेचेर लक्ष दिवपाचो। आनी आमचे हे पत्रकार बंधू आमकां प्रत्येक फावटी साथ दिवन ही आमची वयर मेरेन बातमी पावयल्या, तो आनी मुकूल सराचे पण आभार मानता। तुम्ही आमच्या फाटल्यान रावले, सरकार जरी आमच्या ना फाटल्यान रावले तरी तुमची हर एक बातमी तुम्ही आमच्या वयर पडले। सरकार जर बरी हांवें कोण आमच्या कडेन पावना हेच आमी खंत वगता, पण चडांत चड आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमचे। आनी आमच्या देवार विश्वास आमचो इतलो आसा की हो हत्ती हांगा परत येवचो ना, इतलें आमी सांगून 2 प्रयत्न। हत्तीचो सद्या काय सिच्युएशन, खंय पावलो काय? तो देकान गेला। हां, आता ते महाराष्ट्राचे फॉरेस्टर आता गंडेल लावन बी ताका आता हे करतात काय कळना। ओके, आणि कसो वयतलो हें कळना। म्हाका सांगा, आता जर समजा थंयसून जर परत गंडेल बी लायत जाल्यार परत येवं शकता हांगा? कसो येवचो ना आता। हाय ना न्हू, थंय क्रॉस करून गेलो, थंय क्रॉस करून गेला, थंय क्रॉस करून गेला, पण हांगा येवपाक शक्य ना तर सध्या तरी। करून येवचो ना। ओके, आता तुम्ही शेतकरी आणि खूप नुकसाण झाले असे दिसता। झाडां खंय मदीं मदीं गेला न्हू, नुकसाण झाल्या न्हू? हय मातशी केळी बी अशें दिसल्ल्या बी अशें। हां हां आणि माडांचे मातशे कवाचे बी। हां हां, पण आयज फायनली 15-1 दिसांनी तो खंय तरी पावलो महाराष्ट्रात। तो महाराष्ट्रान गेला आता। अच्छा अच्छा, बरें। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी।